ह्यांच्या विरोधात वक्तव्य करता। आताच काय मिनिटां पयलीं गोयच्या मुख्यमंत्र्यान एक ट्वीट केला आणि त्या ट्विटांतल्यान ते असे म्हणतात की नो प्रोपगंडा शॅल डिरेल आवर सिन्सियर एफर्ट्स टुवर्ड्स बिल्डिंग अ प्रोग्रेसिव्ह स्टेट। मुख्यमंत्र्याक आयच्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगू इच्छिता की आयची जी आमची पत्रकार परिषद आसा त्याच्या माध्यमांतल्यान आमी काँग्रेस पार्टी म्हण गोंयकारां मुखार आवाज, सरकारा मुखार आवाज आनी जी सत्य परिस्थिती आसा ती उजवाडाक हाडपाक सोदता। गोंयांत आयज सगळ्यांक खबर आसा मिशन 30% कमिशन म्हटल्या उपरांत सगळ्यांक खबर आसा की हो मनीस कोण। सगळ्यांक खबर आसा, ल्हान ल्हान भुरग्यांक खबर आसा मिशन 30% कमिशन म्हटल्या उपरांत गोंयचो उपमुख्यमंत्री, राज्याचो पर्यटन मंत्री आणि आयच्या विषयाचो खेळा मंत्री मनोहर उर्फ बाबू आजगांवकार। आम्ही दर वेळा हेची लक्तरां, हेचे भ्रष्टाचार आणि हेचे मिशन 30% कमिशन कशे रितीन वापरता हे आम्ही उक्ताडार हाडलेले आसा। आणि आयज परतून एकदा हो मिशन 30% कमिशन फेम गोंयचो मंत्री, गोंयचो उपमुख्यमंत्री जो स्वताक लोकांचे ज्यो खेळा निगडीत संस्था आसा त्याचे पैसे तेणी आडोवन दवरलेले आसा फक्त इतल्याकूच की त्या पैशांचेरूय तो 30% कमिशन खावपाक सोदता। जे खेळगडे गोंयचे नाव वयर करतात, जे खेळगडे गोंय खातीर नाव हाडटात, गोंया खातीर खेळटात, आपणाच्या आवय बापायचे नाव वयर काडटात, आपणाची कला दाखयता, ह्या लोकांचेर, ह्या खेळगड्यांचेर तुका 30% कमिशन जाय। 2017 सून आमच्याकडे जो आंकडो आणि कागदी पुरावे आसा 2017 सून जे पेंडिंग आसा जवळजवळ 2.18 कोटी, 2.18 लाख हे गोंयकारांचे पैसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान गोंयचे खेळगडे जे खेळटात तांकां वेगवेगळी इनामां फावो जाल्यात, पदकां फावो जाल्यात, कोणाक गोल्ड मेळ्ळा, कोणाक सिल्वर मेळ्ळा, कोणाक ब्रॉन्झ मेळ्ळा, हेंचे पैसे अजूनही दिवंक ना। ज्यो वेगवेगळ्यो संस्था आसा, खेळा संस्था आसा त्या एसोसिएशनाचे पैसे हेणे आडोवन दवरलेले आसा आणि कारण एकूच, हे येदोडलो अमाउंट जो आडोवन दवरला त्याचे कारण फक्त एकूच, मिशन 30% कमिशन। आता 2.18 लाख हेचे जर 30% कमिशन जर आम्ही काढले, त्याचा जर हिशोब केलो जाल्यार एकाची हास, एका आशा जी जाल्ली आसा ती 65,40,000ची एका येणावळ येतली, ही तेका एक आशा आसा। त्याच खातीर हे नाजाल्यार दुसरे एके वाटेन आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री सांगता आमच्या गोंयची तिजोरी ठणठणीत आसा, गोंयची तिजोरी खंयच कितें कमी पडचे ना, सगळे सारखे आसा। आणि तेचे खरें आसा उलयता ते, कित्याक कोविडाच्या महामारीक सुद्धा हेंच्यांनी कितें केलें, आजाराचो बाजार एके वाटेन केलो आणि दुसरे वाटेन हेंच्यांनी उत्सव हे फेस्टिवल मुडान आसले, उपाट पैसो खर्च केलो। तो मुख्यमंत्री जे सांगता तितून तथ्य आसा की गोंयची तिजोरी ठणठणीत आसा। जर गोंयची तिजोरी ठणठणीत आसा जाल्यार ह्या खेळगड्यांचे, ह्या एसोसिएशनांचे पैसे आडोवन कित्याक रे बाबू दवरलाय तुवें? कित्याक तांकां वेळोवेळार पैसे मेळना? ही जी पदकां मेळटा, गोल्ड कोणाक मेळटा, सिल्वर मेळटा, ब्रॉन्झ मेळटा, ते स्वाभिमानाचे पदक जावन आसता, तितून अभिमान आसता, तितून त्यांची कला आसा, तितून त्यांचो घाम आणि कष्ट आसा। ते पैसे आडून दवरताय कित्याक रे बाबू तू?
असो कसो रे बाबू तू? आता ल्हान बाबू जाल्यार तेका सजमूंक मरे. हो बाबू व्हडलो, हो बाबू गोंयचो मुखेलमंत्री, उपमुखेलमंत्री, हो बाबू गोंयचो नोकर चाकर सेवक. अरे तू रे बाबू आमच्या भुरग्यांचे, तरणाट्यांचे, जाणटेल्यांचे एसोसिएशनाचे पैसे आडोवन दवरताय. 30% तुका जाय आनी खंयसून घे, काड. तू हरशी म्हटल्यार भ्रश्ट. पण जे आमचे खेळगडे आसा त्या खेळगड्यांच्या नावांचेर, जे खेळगडे हालाकीचे परिस्थितीन आयज झगडे जगता, तांकां जो ह्या खेळा हितूनसून लाभ मेळटा, फायनान्शियल असिस्टंट मेळटा, तेंचे पयशे हाडून दवरपाचो तुका अधिकार कोणीय दिलो बाबू? जे खेळा विभागातल्या लाभार्थ्यां मदीं जेंकां आर्थीक मदत मेळटा, तितून हे दिव्यांग, जे आमचे शारिरीक दुबळेपण आसलेले खेळाडू, राज्यान आनी राष्ट्रीय पदकां इनामां फावो जाल्ले खेळगडे, राज्य खेळा संस्था ज्यो राज्य खेळा प्राधिकरणाकडे संलग्न आसा, साग, एसएजी, ह्या सगळ्यांचे पयशे हेंच्यांनी हाडून दवरल्यात. हो कितें प्रकार? हे दाखोवन दिता की गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक आपणाच्या मंत्र्याचेर कंट्रोल ना. ह्या प्रकारान एकंदर प्रकार जर आमी पळयलो, 2017 आयज आमी 2021 आसा. जाल्यार ह्या प्रकारान एकंदर आमकां दिश्टी पडटा की हे सरकार एक्सपोज जाल्ले आसा. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स मंत्री इतलो उपाट पैसो तुम्ही खर्च करता आणि जेंकां अधिकाराचे, त्यांच्या हक्काचे, त्यांच्या स्वाभिमानाचे पैसे तुम्ही तेंकां दिना. अशें कितें रे चल्ला बाबू? आणि ह्या प्रकरणात जर आमी एकंदरीत जर आमी एक नदर मारली तर गोंयचो हो खेळा मंत्री, तेची नदर जी आसा ती मिशन 30% कमिशनाचेर आसा. आणि त्याच खातीर हेची कार्यक्षमता, हेची संवेदनशीलता आणि हेची कर्तव्य दक्षता खंय तरी ना जावन गेल्ली आसा. एक मंत्री जेन्ना आसता खंयच्या राज्याचो, तेचे कडेन ह्यो क्वॉलिटी आसपाक जाय, एक मनीसपण आसपाक जाय, तेका आपणाचें कर्तव्य कितें हेची जाणीव आसपाक जाय. जे लोक आसा त्या लोकां प्रती ती संवेदना आसपाक जाय, लोकां प्रती ती सहनशीलता आसपाक जाय, लोकांची काळजी आसपाक जाय. पण बाबू हे कोणाचीच काळजी, तेका फक्त आपणाची काळजी आसा. आमी मागता की गोंयच्या ह्या खेळा मंत्र्याक त्या खुर्चेर बसपाचो कसलोच नैतीक अधिकार ना. तो फेल जाल्लो आसा. त्यांनी जी जबाबदारी घेतल्या ते जबाबदारी तो यशस्वी जावंक ना. त्या खातीर तेणी ताबडतोब आपल्याच्या पदाचो राजीनामो दिल्लो चड बरें. अजब दिसता गोंयचो मुखेलमंत्री असल्या भ्रष्ट मिशन 30% कमिशन मंत्री असलो कार्यक्षम, असलो असंवेदनशील ह्या मंत्र्याक गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान अजून दवरला कित्याक? कितलेशेच आमदार आसात. कर रिप्लेस, धाड करा बाबूक. साफ जावनी सरकार. आमचे कडेन जे आंकडे आसा, डिटेल्स जे आसा ते तुमच्या मुखार हांव सादर करता. जे पयशे दिवपाचे आसात जे बाबून आडोवन दवरल्या, 2017 पयलींचे उरल्या, पण आमच्याकडे जो आंकडो आसा आणि पुरावे आसा ते 2017 ते 2020 पर्यंतचे आसा. 2017च्या पयलींचे पयशे खूप जाणांचे मेळोंक ना. तर तुमकां 2017सून जी आंकडेवारी आसा ती वाचून दाखयता. जे बाबून हाडून दवरल्या, आपणाचे मिशन 30% मेळना म्हणून तेणी मुद्दाम हाडून दवरलेले आसा. ज्यो गोंयांत खेळा संस्था आसा, जायत्यो आसा,
त्या खेळा संस्था मधल्यो 16 स्पोर्ट्स एसोसिएशनां जेका 2017 ते 2020 या मजगती जवळजवळ 55,59,000 त्यांचे दिवपाचे आसा. कित्याक त्यांचे पैसे हाडून दवर हे बाबून सांगचे. राष्ट्रीय पातळीचेर वेगवेगळ्या विंगड प्रकारांनी खेळपी भुरगे तरणाटे खेळगडे आंकडो जवळजवळ ह्या खेळगड्यांचो आंकडो 188 हे जे खेळाडू आसा जे वेरियस करतले. ह्या मंत्र्याची हास ग्रीड पैसे